नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राजस्थानाच्या पोखरणात भारतीय सेनेच्या युद्धाभ्यासाची केली पळोवणी. जवानांबरोबर साधलो संवाद, तयारीची केली तोखणाय. भाजपाची ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बसका 2 दीस नवी दिल्लीत. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी, रणनीतीचेर चर्चा. बसकेत प्रधानमंत्री, घरमंत्र्यांचे मार्गदर्शन. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात हिंदू मंदिराचे केल्ले विद्रुपीकरण आणि तोडफोडीचो भारतान केलो निषेध. फुटीरवादी शक्तींक थारो दिवंक जायना, विदेश वेव्हार मंत्र्यांचो उलो. जुवारीवेल्या नव्या 8 पदरी पुलाचे उक्तावण. पूल फाल्यां येरादारीक उक्तो. उक्तावणाक केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री गडकरी हांणी केली 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या कामांची घोषणा. भारताचे सूर्ययान आदित्य L1 येता त्या 6 जानेवारीक लॅग्रेंजियन पॉयंटाचेर 5 वर्सां करतले सूर्याचे गतिविधीचे निरीक्षण. इस्रोच्या अध्यक्षांची माहिती. आणि नातला आणि नव्या वर्साच्या येवकारा निमतान गोंयांत जावपी पर्यटकांची गर्दी आणि येरादारीचे गचमुड्डीचेर उपाय. पुलिसांची खासा तयारी. उत्तरेत दर्यादेग वाठारात येरादारी मार्गात बदल. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राजस्थानाच्या पोखरणात भारतीय सेनेच्या युद्धाभ्यासाची पळोवणी केली. पोखरणात जैसलमेरात लायव्ह फायरिंग रेंज वाठारात राष्ट्रपतींनी युद्धाभ्यासात वांटेकार जाल्ल्या जवानांबरोबर संवादूय साधलो. हे वेळार राजस्थानचे राज्यपालूय हाजीर आशिल्ले. सेनेच्या जवानांची युद्धाभ्यासात तयारी पळयत जाल्यार देश जवानांच्या हातात सुरक्षीत आसा हाची खात्री जाता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. भाजपाची ज्येष्ठ पक्ष पदाधिकाऱ्यांची 2 दिसांची बसका नवी दिल्लीत आयज सांजे सोंपता. पक्षाच्या मुख्यालयात राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांचे यजमानकेत ही बसका जाली. पहिल्या दिसा पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसकेत वांटेकार जाल्ले. 2 दिसांच्या हे बसकेत पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष तशेंच संघटन मंत्री, सरचिटणीस आणि मोर्चाचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पदाधिकारी वांटेकार जाल्ले. निकतेच जाल्ल्या 5 राज्यांच्या वेंचणुकांचे निकाल आणि येता ते वर्सा लोकसभा वेंचणुकेची तयारी, रणनीती आणि संघटनेचे भूमिकेविशीं हे बसकेत चर्चा जाल्या. आयज दनपारा बसकेच्या समारोप सत्रात घरमंत्री अमित शाह हांचे उलोवप जाले. येता ते लोकसभा वेंचणुकेत आपले सरकार परत येवन हॅट्रिक करतले असो विश्वास उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकाराच्यो येवजण्यो दरेक गरजू घटकां मेरेन पावोवपाचो उलो हे बसकेत पक्षाच्या वावुरपी फुडाऱ्यांक मारलो. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात हिंदू मंदिराचे केल्ले विद्रुपीकरण आणि तोडफोडीचो भारतान निषेध केला. भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी मंदिराचे तोडफोडी विशीं खबराकारांक प्रतिक्रिया दिली. अमेरिकेत भारताआड वावुरपी फुटीरवादी आणि कट्टरवादी घटकांक सुवात दिवंक जायना अशें मंत्री जयशंकर हांणी म्हळां. कॅलिफोर्नियांतल्या हिंदू मंदिराचेर भारत विरोधी घोषणा बरयल्यात आणि मंदिराची तोडफोडूय केल्या. सेंट फ्रांसिस्कोतल्या भारतीय दूतावासान ह्या घडणुकेचो खर निषेध केला. आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज़म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज़म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए. और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर गुजराताचे भेटेर आसात. आयज ते गांधीनगरात राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाचे दीक्षांत सुवाळ्यात वांटेकार जाले. भारतान आपल्या कूटनीती सिद्धतेच्या बळार आयज कितलेशाच देशांबरोबर बरे संबंध तयार करून घटमूट केल्यात अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगले. Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic
has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे फुडारी म्हणून काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे नाव तृणमूल काँग्रेस आणि आप पक्षान फुडें काडल्या उपरांत इंडिया आघाडीत घटक पक्षांमदीं वाजला. जेडीयू पक्षान खरगे हांच्या नावाक खर हरकत घेतल्या. खरगे हांकां कोणूच वळखना अशें म्हणटना जेडीयूचे फुडारी आनी बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांचें नाव जेडीयून फुडें काडलां. हाचे वयल्यान भाजपान इंडिया आघाडीक थोमणो मारला. नीतीश जी को अब पता चल रहा, पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, कभी पूरा होने वाला नहीं है. इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए. और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे. अब परिणाम तो सामने आ गया है. काँग्रेस पक्षाक संसदेच्या कामकाजात प्रामाणिकपणे वांटेकार जावपाचेच ना. संसद व्यवस्थीत चलची ही काँग्रेसीची इत्साच नाशिल्ली. ते फकत वेळ वगडावंक येता. संसदेत गोंधळ घालप आनी संसदेचे भायर निदर्शनां करप हे करून काँग्रेस स्वताचेच हाशे करून घेता अशी टिका केंद्रीय म्हायती आनी वितरणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्या. And Congress never wanted the session to progress, never wanted to participate. And that is why you could see Rahul Gandhi was seen making films, making video of someone who's doing a mimicry of the Vice President of India. That shows they're not serious about politics. They just are here to come, sign and go and participate in these kind of activities outside the parliament, not inside the parliament. If they are not keen to take part in the parliament proceedings and just be part of the acts like he was or the other Congress MP was, they are not only making mockery of the Vice President, but they are also making a mockery of themselves because people don't take them seriously now. भारताचे सूर्ययान आदित्य L1 येता त्या 6 जानेवारीक अंतराळात लॅग्रेंजियन पॉइंटाचेर पावन स्थित जातले. पृथ्वीसावन पृथ्वी आनी सुर्या मदीं 15 लाख किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ले हे सुवातेचेर फुडलीं 5 वर्सां हे यान स्थित रावन सुर्याचे गतिविधीचे सूक्ष्म निरीक्षण करतले. हे सुवातेचेर ते नेमके केन्ना पावतले ताची वेळ उपरांत जाहीर करतले अशें इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी हैदराबादात खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. L1 will enter L1 point, Lagrangian point on 6th. So that is what is expected. Exact time will be announced by appropriate time. 6th of January. The Aditya L1 was launched some time back, but it had a long journey. Almost 3 times the distance from Earth to Moon it has to travel. So it has almost reaching that point. We have done the final trimming to reach the L1 point. But when it reaches L1 point, we have to fire the engine once again, give some speed reduction so that it doesn't go further. So it will go to that point, and then once it reaches that point, it will rotate around the point and it will be trapped in that L1 point, Lagrangian point L1, which is a point between Earth and Sun, which is where the gravities are cancelling each other. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात.
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। 20 उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। नव्या आडपदरी जुवारी पुलाचे उक्तावण काल सांजे जालें। हो पूल फाल्यां सकाळी सावन येरादारी खातीर उक्तो जातलो। नव्या जुवारी पुलाचो दुसऱ्या पावंड्यावेलो चौपदरी मार्ग केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग आनी श्रीपाद नायक तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री मॉविन गुदिनो आनी हेर मंत्री आमदारांचे हाजेरेंत लोकार्पीत जालो। ह्या पुलाचेर घोळटे रेस्टॉरंट आनी पर्वरेच्या 4 पदरी उड्डाण पुलाची बुनयाद ह्या सुवाळ्यात घाली। घोळट्या रेस्टॉरंटाचेर सुमार 250 कोटी जाल्यार पर्वरी उड्डाण पुलाचेर 650 कोटी रुपया खर्च येतलो। 18 म्हयने वा चडांत चड 2 वर्सांत उड्डाण पुलाचें काम पुराय करपाची सरकाराची मोख आसा। गोंयांत महामार्ग विस्ताराची 98 कामां चालीक लायल्यात, तातूंतली 70 पुराय जाल्यात। उरिल्ली 28 येता त्या मार्च मेरेन पुराय जातली। हे खेरीज आनीक 10,000 कोटी रुपया खर्चाक 12 कामांचे प्रस्ताव सरकारा कडल्यान आयल्यात। तांचे DPRूय तयार जाल्यात। तातूंत पोन्ने गोंय ते फोंडे आनी मोले अनमोड मेरेन तशेंच मडगांव ते काणकोण पोळे मेरेन महामार्ग विस्ताराची कामां आसात। फुडल्या 6 म्हयन्यांत कामां सुरू जातली अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगलें। मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये एकंदर 98 कामे मंजूर झाली होती, त्यापैकी 70 कामं पूर्ण झालेली आहे आणि प्रगतीत 28 कामं आहे आणि जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची 12 कामं प्रस्तावित आहे आणि हे झाल्यावर गोव्यामध्ये कामच उरणार नाही। हा नवीन पूल बांधत असताना हा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट व्हावा, गोव्याचा करताच नाही तर देशाकरता भूषणावं असा प्रोजेक्ट व्हावा, अशीच कल्पना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती आणि आज मला अतिशय महत्त्वाचा आनंद आहे की हा महत्त्वाचा ब्रिज, ही लाईफलाईन आहे गोव्याची, हा ब्रिज आज 8 लेनचा ब्रिज या ठिकाणी याचं उद्घाटन होत आहे। नवीन वर्षाच्या अतिशय सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे आता नवीन वर्ष सुरू व्हायला आता फार काळ नाही आहे, अशा वेळी नवीन वर्षाची भेट ही गोव्याच्या जनतेला मिळालेली आहे। मी गोव्याच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देतो। जुवारीचेर घोळटे रेस्टॉरंट आनी व्हिविंग टॉवर पर्यटनाचे नजरेन आयफील टॉवरा प्रमाण मोठे आंतरराष्ट्रीय आकर्षण थारतले। गोंयांत पर्यटन वाडटले। हे फाटभुंयेर गोंयांत पर्यावरणपूरक ई-टॅक्सी आनी ई-बसींचेर सरकारान भर दिवचो। केंद्र सरकार सगळो आदार दितलो अशें उतर मंत्री गडकरी हांणी दिलें। त्यावेळी माझ्या मनातली इच्छा होती की या ठिकाणी या केबल स्टेट ब्रिजच्या वरती एक व्ह्यूअर गॅलरी आणि एक आर्ट गॅलरी तयार व्हावी आणि त्यामुळे काही अडचणी आल्या। या पुलाच्या बाजूला खाली जागा पाहिजे होती, विशेषतः फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटच्या परवानग्या पाहिजे होत्या आणि त्यामुळे मी प्रमोद सावंतांना विनंती केली की तुम्ही हे करा, मी तुम्हाला अनुमती देतो आणि जवळपास 280 कोटी रुपये खर्च करून आता या ठिकाणी व्ह्यूअर गॅलरी आणि आर्ट गॅलरी होणार आहे। आपण नावेतून येऊ पाण्यातून आणि कॅप्सूल लिफ्टमध्ये बसून वरती टोकावर जाणार आहे। गोव्यामध्ये रोज 2.5 लाख टुरिस्ट येतात। मला विश्वास आहे जसं आपल्या इथे फ्रान्समध्ये पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे एफेल टावर, तसं टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे। गोंयांत महामार्गांचेर खूब अपघात जातात। मार्गावेल्यो धोक्याच्यो सुवाती म्हळ्यार डार्क स्पॉट्सांचेर उपाय करूंक महामार्ग मंत्रालयान आदार करचो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मागला। गोंय सरकारान G20 परिशदे खातीर मुळाव्या सुविधांचेर सुमार 400 कोटी रुपया खर्च केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। उपाय येवजण्यां खातीर निधी दिवपाचें उतर दितना मंत्री गडकरी हांणी महामार्ग अपघात मुक्त करपाक 100 कोटी रुपयांचो आदार करपाचें उतर दिलें। जो रोड सेफ्टीमध्ये आपल्याकडे प्रपोजल 1777 crores ऑफ रुपीजची पाठवलेली आहे। ॲक्सिडेंट खूप मोठ्या प्रमाणात गोव्यामध्ये होतात, ते ॲक्सिडेंट प्रो झोन काढण्यासाठी ही प्रपोजल आपल्याकडे पाठवलं आहे। त्यामध्ये 177 कोटीचं प्रपोजल आपल्याकडे गेलेलं आहे आणि खास करून
ही आमची छोटीशी कनेक्टिव्हिटी राहिलेली आहे, ती मडगावपासून सुरू होते, ती आपल्या कारवारपर्यंत जी कनेक्टिव्हिटी आहे, म्हणजे करमळघाट काढून जी काणकोण आपण पण बघितलेलं आहे की काणकोणला जात असताना तेवढाच पॅच बाकी राहिलेला आहे. साहेब, आम्ही G20 आणि बाकी याच्यासाठी आत्ता केलेलं, गोवा हे छोटं राज्य आहे, त्यामुळे आत्ता आम्ही जवळपास 450 कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत G20च्या याच्या कारणाने. सगळे आपले नॅशनल हायवे रिफर्निश करण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे, त्यासाठी 450 कोटी खर्च केलेत. ते तेवढे पैसे आम्हाला परत दिले तर आम्हाला अजून खूप बरं होईल, कारण त्याची पण सँक्शन तुम्ही आम्हाला द्या. नाताला आणि नवे वर्साच्या येवकारा निमतान गोंयांत जावपी पर्यटकांची गर्दी आणि येरादारीची गचमुड्डी मतींत धरून येरादारी वेवस्था सुरळीत उरची म्हूण पुलिसांनी पावलां उखल्ल्यात. चड करून उत्तर गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी कलंगूट आणि हणजूण ते पर्वरी ह्या भागात येरादारी वेवस्थेत बदल केला अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी खबराकारांक दिल्या. येरादारी वेवस्था सुरळीत उरची हे खातीर 800 येरादारी पुलीस कर्मचारी दीस रात सेवेत आसतले. गाडयांच्या पार्किंगाक शिस्त लावपाची वेवस्था केल्या. सोरो पिवन गाडयो चलयतल्यांचेरूय पुलिसांची कडक नजर आसतली. टोटल जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है इस अरेंजमेंट के अंदर करीब 800 लोग ट्रैफिक पुलिस के पूरे गोवा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. हमारे जो तमाम PIs हैं, DYSPs हैं, वो फील्ड में ही रहेंगे और सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड में ही रहेंगे. एंड टाइम टू टाइम ब्रीफिंग्स दी जाएंगी ताकि जिस जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है उस जगह पे हम एडिशनल अगर स्टाफ भेजना हो तो उसका भी हमने बंदोबस्त करके रखा है. खास फोकस किया जा रहा है पोरवरिम पे और कोकेरो जंक्शन पे कि वहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम्स रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी रोड्स वहाँ आके मर्ज होती हैं और रोड की चौड़ाई भी थोड़ी कम है. तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार हम वहाँ पे कुछ सुधार ज़रूर लेके आएँ. कर्नाटकात शिक्षणीक संस्थांनी विद्यार्थ्यांक हिजाबाच्या वापराचेर घाल्ली बंदी फाटी घेवपाचो निर्णय काँग्रेसीच्या सिद्धरामय्या सरकारान घेतला. हे विशीं अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात आनी आदेश रोखडोच जारी जातलो अशें मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी म्हळां. प्रदेश भाजपान ह्या निर्णयाचो खर निशेध करून काँग्रेसीचेर टिका केल्या. हिजाबाक मान्यताय दिवपाची मागणी कोणेच केल्ली ना. सरकारान शिक्षणीक संस्थांक राजकारणांतल्यान कडेक दवरचे, मतगठ्ठ्यांचें राजकारण बंद करचें अशें भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र हांणी मागलां. Statement of Honorable Chief Minister Siddaramaiah regarding the hijab issue, it's really unfortunate. It's really unfortunate that Siddaramaiah has told that he will allow hijab in the education institution. At least Chief Minister could have spared education institution from the dirty politics. No children from the minority or Muslim community has demanded for hijab. But Chief Minister himself claiming that he will allow hijab in the schools and education institution, it clearly shows the intent of Chief Minister. It is just appeasement politics, and also it is purely divide and rule practices followed by the Congress party. Bharatiya Janata Party, we strongly condemn the move of the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji and the Congress party. केंद्र सरकारान राज्यांक नव्या वर्साच्या उत्सवाचे फाटभुंयेर आनीक 72,961 कोटी रुपयांचो करांच्या परताव्याचो हप्तो जारी केला. हे रकमेत गोंया खातीर 281 कोटी 63 लाख रुपयांचो हप्तो आसा. जारी जाला तो हप्तो 10 जानेवारी 2024 मेरेनचो. हे आदी 11 डिसेंबराक केंद्र सरकारान 72,961 कोटी 21 लाख रुपयांचो करांचो हप्तो राज्यांक जारी केला. उत्सवी दिसांचे फाटभुंयेर राज्यांक समाज कल्याण येवजण्यांक नेट दिवंक मेळचो ह्या हेतान केंद्रान ही रक्कम जारी केल्या. गोंय सरकाराच्यो येवजण्यो आनी प्रकल्प चालीक लावंक ह्या पयशांचो मोठो आदार जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
तिळारीच्या कालव्याचे चडशे दुरुस्ती काम पुराय जाला. फाल्यां सकाळ सावन धरणांतल्यान पंपिंग करून उदका पुरवण सुरू जाता. उदका पुरवण आयज सांजे सुरू जावपाची आशिल्ली, पूण धरणाच्या गेटीक तंत्रीक बिगाड जाल्ल्यान उदक सोडपाचो बेत फाल्यां सकाळीं धुकल्लो. तिळारीचे उदक सुरू जाल्या उपरांत उत्तर गोंयांत पर्वरे सारकेल्या वाठारांनी उदका पुरवण वेवस्थीत जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. तिळारीच्या कालव्यांचे दुरुस्तीचे काम फाटलो म्हयनोभर चलताले. ते फाटभुंयेर कालव्यांतल्यान उदका पुरवण म्हयनोभर बंद आशिल्ली. ताका लागून उत्तर गोंयांत पिवपा उदका पुरवणेचेर परिणाम जाल्लो. 22 जानेवारीक अयोध्येत श्रीरामाचे मुर्ती स्थापनेचो खीण हो 15 ऑगस्टाक 1947 भारत स्वातंत्र्य मेळिल्ले तितलोच वा कारगिल झुजाचे जैता इतलोच 1971चे झुजात लागभर पाकिस्तानी सैनिकांचे शरणागती इतलोच मोठो आणि महत्वाचो अशें अयोध्येच्या राम जन्मभूमी क्षेत्राचे महासचिव चंपत राय हांणी म्हळां. हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी. केंद्रातल्या मोदी सरकाराची गोयची विकसित भारत संकल्प यात्रा दिवचल नगरपालिका वाठारात पावली. यात्रेक येवकार दिवंक थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, मुखेल अधिकारी सचिन देसाय आणि भाजपाचे पदाधिकारी आशिल्ले. दिवचल नगरपालिका संकुलात येवकाराची कार्यावळ जाली. वर्स 2047 मेरेन विकसित भारत करपाचो सोपूत वांटेकार जाल्ल्या वांगड्यांनी घेतलो. 15 नोव्हेंबराक हे यात्रेक झारखंडांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बावटो दाखयल्लो. सरकाराच्यो महत्वाकांक्षी कल्याणकारी येवजण्यो तळागाळांतल्या गरजू मेरेन पावच्यो म्हूण सरकारान ही यात्रा घडोवन हाडल्या. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम आसा अंडर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचे जितके स्किमी आसा त्या स्किमीचे आमी तांकां अवेरनेस दिले. ते स्किमी लोकां पर्यंत कशे पावोवपाचे ते सांगले. त्या स्किमीचो तांकां आमी इम्पॉर्टन्स सांगलो आनी आमचो इतलोच हेतू आसा की आमच्या ह्या स्किमीचो आमच्या लोकांनी जास्तीत जास्त फायदो घेवपाचो. हे स्किमी करतना तांकां जर कितेंय प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार आमचे लोकल कावन्सिलर मेळूं शकतात, आमच्या ऑफिसांनी वचूं शकतात. आमी आमच्या ऑफिसराकय सांगला आनी त्या स्किमीचो हांच्यांनी जितलो फायदो घेतात तेन्नाच ती स्कीम खंयची म्हणटात ती सक्सेसफूल जातली. आमचे सरकार सेंटराक, आमचे जे डबल इंजीन सरकार आसा सेंटराक आनी स्टेटीक हर तरेन प्रयत्न करता लोकांक ओवरऑल अपलिफ्टमेंट कसो करतले ते तांकां आमच्या सरकारचो कसो तांकां मदत जातली जाच्यामुळे तांचें जिवन सुदारीत जावंक शकता. हे वेळार लावार्थ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. हे आमकां पयलीं 10,000 मेळ्ळे, मागीर आमकां 20,000 मेळ्ळे. तेजेर आमी बारीक बारीक धंदो करून आमी तेजेर फायदो घेतलो आनी आतां आमकां 50,000 मेळ्ळे. तेजेर आमी चवथीक आमी बरो वापर केलो येपार घेवन आनी बरो आमचो धंदो चल्लो. ते मोदी सरकाराचे देव बरें करून. केंद्र सरकारच्या मोदी सरकारच्या योजने अंतर्गत आमकां वेंडरांक एक स्वनिधी स्कीम मेळिल्ली आसा आनी त्या योजने अंतर्गत आमकां पयलीं 10,000 रुपया लोन कर्ज दिलें बँके मार्फत आनी त्याच्या नंतर ते आमी फारीक केलें आनी त्याच्या नंतर आमकां 20,000 रुपया मेळ्ळे. ते बी आतां आमी फारीक जावपाचे हेजेर आहा आनी त्याच्या नंतर आमकां आनी हे फारीक केल्या उपरांत 50,000 रुपया मेळटले. अशें हे लोन घेवन आमकां खुबसो फायदो जाल्लो आसा आनी आमचो धंद्या खातीर खूब उपयोगी पडलेले आसा. आनी हे लोन आमकां पयलीं पयशाची खूब अडचण येताली, पूण बँकेन गेल्यार श्युरिटी मागताले हे मागताले ते पूण जायनासलेले. पूण हे आमकां विथआउट श्युरिटी आमकां लोन मेळटा आनी खूब फायदेशीर आहा. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात
प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। पर्रा वर्सुकी नकेत्रांचो उत्सव मोठी उमेद आणि उत्साहान काल राती जालो। हो महोत्सव राज्य महोत्सव म्हूण जाहीर करचो अशी मागणी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या। पर्रा टिंटो हांगासर पर्रा सिटीजन फोरमान घडोवन हाडिल्ल्या नव्या अख्ख्या गोंय स्टार गोवा कॅरल गावपा सर्तीच्या वेळार आमदार लोबो उलयले। हे सर्तीत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 17 कॅरल गावपी गट वांटेकार जाल्ले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो ह्यो सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्यो। हो महोत्सव येता त्या वर्सा सावन मिनी राज्य महोत्सव म्हूण जाहीर करपाची घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार केली। पळयत जाल्यार विजीज म्हाका दिसता आमच्या हांगासरल्या कलाकारांनी ती केल्या। इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा। हांव खरोखरूच आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द स्टेज कलाकारां सगळ्या खातीर कॉंग्रेच्युलेट करता। सगळे स्टार्स जितके घेवन आयल्या त्या सगळ्यांचो म्हणजे एका पेक्षा एक खूब बरें आसा। त्या सगळ्यांचे म्हणजे खऱ्या अर्थात हांव जो स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन उलयता ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रिलायंट। आमचे भुरगे जे कश्ट करता ताका कॉग्निजन्स कोणी तरी दिवपाक जाय आसता, ताका उभारी कोणी तरी दिवपाक जाय आसता आणि तेन्नाच तो फुडें वचूं शकता। ह्या स्टार फेस्टिवलाच्या निमित्तान ताका एक संद मेळटा की हय आपुणूय स्टार हाडून हांगासर लायता आणि त्या निमित्तान ते खंय तरी अट्रॅक्ट जाता। फाल्यां सकाळीं ते पुराय वर्सभर म्हाका खबर आहा आकाश कंदील जे करता ते वर्सभर वेगवेगळे कडेन जे कॉम्पिटिशन जातात आणि त्या निमित्तान इवन दो फाटले फावटी तर आमी गव्हर्मेंटात त्या निमित्तान वेगवेगळे आकाश कंदील आणि स्टार्स वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट फंक्शनाकूय बी तांच्या कडल्यान विकत घेतलेली। गोंयांत कोविड दुयेंतींचो आंकडो परत वाडूंक लागला। फाटल्या 24 वरांत 10 नवे दुयेंती नोंद जाले, 2 दुयेंती बरे जाले। राज्यांत सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 32चेर पावला। इतले मजगतीं देशांत वाडट्यो कोविड केशी तशेंच गोंय आनी केरळांत सांपडिल्ल्या JN1 केशींचे फाटभुंयेर केंद्रान राज्यांक सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या। अशी लक्षणां आशिल्ले दुयेंती सांपडल्यार दिशा निर्देशां प्रमाण प्रतिबंधक पावलां उखलूंक सांगल्यात। गोंयांत सांपडिल्ल्या केशींनी भिवपा सारकी परिस्थिती ना, कोणूच उपचारा खातीर इस्पितळांत नाय। भाजपाची ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बसका 2 दीस नवी दिल्लीत। लोकसभा वेंचणुकेची तयारी रणनितीचेर चर्चा। बसकेत प्रधानमंत्री घर मंत्र्यांचे मार्गदर्शन। अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात हिंदू मंदिराचे केल्ले विद्रुपीकरण आणि तोडफोडीचो भारतान केलो निषेध। फुटीरवादी शक्तींक थारो दिवंक जायना, विदेश वेव्हार मंत्र्यांचो उलो। जुवारीवेल्या नव्या 8 पदरी पुलाचे उक्तावण। पूल फाल्यां सावन येरादारीक उक्तो। उक्तावणाक केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्री गडकरी हांणी केली 10,000 कोटी रुपयांच्या नव्या कामांची घोशणा। भारताचे सूर्ययान आदित्य L1 येता त्या 6 जानेवारीक लॅग्रेंजियन पॉयंटाचेर 5 वर्सां करतले सूर्याचे गतिविधीचे निरीक्षण। इस्रोच्या अध्यक्षांची माहिती। आणि नातालां आणि नव्या वर्साच्या येवकारा निमतान गोंयांत जावपी पर्यटकांची गर्दी आणि येरादारीचे गचमुड्डीचेर उपाय। पुलिसांची खासा तयारी। उत्तरेत दर्यादेग वाठारात येरादारी मार्गात बदल। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।